खंय तरी तिसरो जिल्लो जाता आनी नांव कुशावती दिलां. कितें सांगून दिसता तुमकां तिसऱ्या जिल्ल्याचेर? म्हजें नांव चंदा वेळीप. हांव भाटी सांग्या वयलो. की आज सरकारान एक तिसरो जिल्लो कुशावती जो म्हणून आसा की हो चड अशें फायनल केल्ले कडेन आसा आनी बरी गोश्ट आसा. कितें कारण आमकां पयलीं हांगच्यान मडगांव वयचें पडटालें. जें जवळ जवळ 25 किलोमिटर वयचें पडटालें आनी एक टायम पेड्यार जातालो. कितें आनी जवळ हो तर तिसरो जिल्लो तर हांगा जाता खंय सादारण केप्यां कुडचड्यार एक बरी गोश्ट कळना तुका. आनी सरकारा कडच्यान जो फंड्स येता कितें तो एक फंड्स चड मेळटलो आनी एक गांवांक जें डेवलॉपमेंट कितें आसा तेजेर बरी गोश्ट जातली. आनीक सर्विश्यो नोकरी ज्यो आसा कितें ह्योय कांय चडश्यो उपलब्ध जातल्यो आनी हेजो फायदो हो ह्या ते 4 तालुके जे आसा धारबांदोडा, सांगें, काणकोण, केपें हेका बरो जातलो. दुसरी गोश्ट आतां हेडक्वॉटर म्हणलें जायत. कितें आतां चडशें चल्लां की केप्यां हेडक्वॉटर करचो. पूण म्हाज्या मता प्रमाणे केप्यां हेडक्वॉटर योग्य ना. कारण कुडचडे हें योग्य स्टेशन बरो आसा. कारण कुडचडे एक सेंट्रल प्लेस आमची धारबांदोड्या आनी सांगें आनी केपें हें पळयलें जायत एक काणकोण सोडलें जायत कुडचड्या हो मेन हेडक्वॉटर योग्य आसा. आनी थंय सगळेशे फेसिलिटी आसात. थंय कुडचड्यार आज रेल्वे स्टेशन आसा कळना तुका. बरें बस स्टँड आसा. मागीर त्यो बँकी ज्यो आसा सगळी सोयी ज्यो आसा ह्यो कुडचड्यार आसा. हेडक्वॉटर की असो आसता की हेडक्वॉटर सादारण हो सिटी तेंकोन आसपाक जायो. कितें आतां केपें जर पळयलें जायत कळना तुका हेडक्वॉटर करपा सारको जागे केपें नाच. कितें 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर वयचें पडटलें. कितें केपें बाजारांत देंवोन थंय तर ऑफिसां कितें काम आसा जायत हेडक्वॉटर 2 किलोमिटर वयचें पडटलें. बशीचेर वयचें पडटलें. कितें स्पेशल बसी करच्यो पडटल्यो किंवा एक पायलट करून वयचें पडटलें. कारण आतां पयलें आमची कॉलेज आहा केप्यां जवळ जवळ 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर पयस आहा की अशी वचपाक भुरग्यांक त्रास जालो टायम पेड्डालो. तसो की हेडक्वॉटर केप्यां मेन सो जागो खंयच ना की 1-2 किलोमिटर म्हाका दिसता जातलो. म्हणूनच म्हाका दिसता की केप्यां हो हेडक्वॉटरचो योग्य ना. कुडचड्यार हो हेडक्वॉटर जो आसा हो योग्य आसा. खंय तरी तिसरो जिल्लो जाल्लो आनी नांव कुशावती दिलां आनी तुमचो सांग्याचो जो भाग आसा तो ते जिल्ल्या भितर येता. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पयलीं सुवातेर आतां हो जो पळय तिसरो जिल्लो जाता म्हणून पळय अनावंस जाला कितें म्हणटकीर हो तिसरो जिल्लो हो जाता अशें. पयलीं नॉर्थ आनी सावथ आसलें. कितें आतां हो तिसरो जिल्लो जाता तेका नांव कुशावती म्हणून दिले कडेन आसा. म्हणटकीर हो जाता म्हणटकीर आमी बरें म्हणटा अशें बरें जालें म्हणटा. आनी हो तिसरो जिल्लो आमकां दिल्ल्या बद्दल हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री हेका हांव धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें आतां तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार कितें तुमकां सांग्यार अशें जो एक खेड्यांतलो गांव आसा सांग्यार अशें थंय कितें फायदे बीन अशें कितें जावपाक शकता तिसरो जिल्लो जाल्यार? हें आतां तुवें पळय विचारलां हो तिसरो जिल्लो जालो म्हणटकीर आमकां सांग्यार धरून फायदो जावपाक शकता. कारण कशें आहा पयलीं कशें आसलें दक्षिण आनी उत्तर दोनूय जिल्ले आसले आनी आतां हो तिसरो तेणी जिल्लो दिला कुशावती म्हणून. कितें म्हणटा आतां कशें आहा दक्षिणेक आतां पळय हे तालुके सोडून सांग्यार, काणकोण, कुडचडे, सावर्डे कितें म्हणल्यार धारबांदोडा आनी तरी तुगेलो हें येयल्लो फोंडे आसलेलो पयलीं कितें तें सगळें आसलें सालसेट आसली. इतल्याक हो दक्षिणे फंड्स सगळ्यां वांटून वयतालो. म्हणटा आतां हो आमकां तिसरो जिल्लो दिलो म्हणटकीर आतां तिसरे जिल्ल्या पळय जे हे फंड्स येता ते आमकां चारूय हांकां येता न्हू. चारूय तालुक्या मतदारसंघां येतले म्हणटकीर तेजेर आनी डेवलॉपमेंट आमकां करूंक आनी वाडोवंक मेळटलो आनी आमगे डेवलॉपमेंट बरो जातलो. हे 4 जिल्ल्यांत तो फंड्स येता पळय तितलो फंड्स येता न्हू तो सावथा पळय कितलो येतालो तो सगळ्या येतालो पळय सावथा तो आतां 4 हे तालुक्या येतो आमगेल्या. तो आमकां वांटून घालपाक मेळटलो आनी काम आमगे जातलें बरें जातलें फास्ट.
खंय तरी आतां अशें आयकोपाक येता की हेडक्वॉर्टरा लागून प्रत्येक जाण आपल्या हितून म्हणून अशें आयकूं येता. कोण म्हणटा कुडचड्या वयले, कोण म्हणटा केप्यां वयले, अशे लोक सगळे डिमांड करता की हेडक्वॉर्टर कुडचड्यार जावचें, केपी जावचें अशें म्हणून. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय, हांव एक सांग्या वयलो नागरीक. कितें म्हाका सांग्या वयल्यान कुडचड्यार येवपाक एक 7 किलोमिटर आहा, 7 ते 8 धर तूं. कितें म्हणटरी एक चडांत चड 10 किलोमिटर धर. म्हागे थंयच्या भितर 10 किलोमिटर कुडचड्यार जालें. म्हणटा कुडचड्यार म्हाका कुडचड्या वयल्यान आनी म्हाका 5-6 किलोमिटर 7 किलोमिटर केपें वचपाक पडलें. कितें म्हणटरी हांव कितें म्हणटलो, म्हाका कुडचड्यार लागीं आसा थंय जाय अशें म्हणचें पडना हें. म्हणटरी जाय म्हणटा पूण बरें आसा. पूण हांव कितें म्हणटा, कुडचड्यार जर हेडक्वॉर्टर घातलो लागीं जाल्यार म्हाका बरो म्हणना, सगळी जनतेकूय बरो जातलो. कारण कुडचड्यार कशें आसा, सगळी तरे फॅसिलिटी आसा. पयलीं सुवातेर तुगेली रेल्वे काले लोक येवपाक शकता. रेल्वेन येयले हांगा देंवले, रेल्वे स्टेशनार देंवले, तुगे हेडक्वॉर्टर हांगा तुगे येवपाक शकता कितें काम आसत जाल्यार. कितें तशें बाकी आमगे ते सायड सांग्या वयले येता, नेतुर्लेच्यो बशी हांगा येता, अश्यो तिळामळ वयल्यान हांगा येता. सांग्या वयल्यान वाडेंचेय लोक हे सायडीच्यान येता. कितें मागीर हे कुडचड्या वयले लोक म्हण तूं तशें सावड्डेचे लोक कुळ्या मोल्यां शिगो ह्यो बशी आहा, त्या कुळ्या मोल्यांच्या सांग्यार सेंटरा हांगा येवपाक, त्या कुळ्या मोल्यांच्या हांगा येयल्यार सावड्डे साकून परत आनी एक बस धरून केपें वयचे पडलें असो इशू. पूण आनी दुसरें म्हणल्यार कितें, सावड्ड्या एरिया बरी आहा. पयर हांवें एक माध्यमाचेर आयकल्लें, ते सावड्डेच्या कोण नागरिकांनी म्हणलेलें, आमी एक खंयची एक बिल्डींग आहा तितून फकत लायटीचें कनेक्शन बाकी आसा म्हणटा, ती आमी दिवपाक तयार आसा म्हणटा. पण तें आनी बरें जालें ना, तें दिता म्हणटरी जालें. आनी पार्किंगेची वेवस्था बरी आहा हांगा. सगळें पार्किंग हें सुडा मार्केट आसा पळय हांगा, थंय पार्किंगेची वेवस्था खंय दवरून गाडी पार्क करून आमी हितून येवपाक शकता, काम करपा आमगेली. कशें आहा दक्षिण हांगा गोंया पळय सावथ गोवा आसा पळय आमगे मातानी साल्डान, तांकां पळय पार्किंग कशी आहा, सभोंवतणी पार्किंग. तूं खंयी गाडी दवर, पार्किंगेक घाल आनी तूं चल, काम कर आनी सुशेगाद यो. तशें जावपा जाय न्हू तें. आतां दुसरें, आतां तूं केपें म्हणटा पळय, केपें तें सगळें गचकल न्हू रे. हांगा थंय एक गाडी पार्क करतक म्हणल्यार मेळना. म्हणल्यार केपें खंय म्हणून तेणी डिक्लेअर केलें ना, केपें खंय जागो हें दवरचो म्हणून. म्हणटरी म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांवें अशें पयले त्या कोतान म्हाका कुडचड्यार योग्य आहा. आतां जनतेक अशें कितें म्हणटा तें जनतेनी बाकीच्यांनी ठरोवपाचें. इतलेंच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.